नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबावणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। म्हापशा रेंट बायक वेवसायिकां मदीं जाली मारबडय। ह्या झगड्यांत एका वेवसायिकाक जाली गंभीर दुखापत। म्हापशा पुलिशेन एकल्याक केली अटक। काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडे तालुक्यांचो आस्पाव करून तिसरो जिल्लो निर्माण करपाचो घेतलो निर्णय। तिसऱ्या जिल्ल्याच्या नांवाची घोशणा करतले बुधवाराक, मुखेलमंत्र्याची म्हायती। उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षांची जाली निवड। दक्षिणेत सिद्धार्थ गावस देसाय आयलो 16 मतांनी वेंचून, मात 16वें मत विरोधी पक्षांतल्यान मेळिल्ल्यान निर्माण जाले कोफूसांव। नव्या वर्सा गोंयांत जाल्ल्या पर्यटकांची गर्दी। उत्तर आनी दक्षिणेत 100च्या वयर सुवातेंचेर वाडयल्या पुलीस गस्त। डीजीपी आलोक कुमारान दिली म्हायती। कुंकळकारांचो प्रस्तावित हावसिंग बोर्ड प्रकल्पाक खर विरोध। लोकांक विश्वासात घेयनासतना सरकार उबारता प्रकल्प, थळाव्यांचो आरोप। फोंड्या वारखड वाठारांत आयतारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत मशिनाक उजो घालपाच्या प्रकरणात 2 तरणाट्यांक अटक। फोंड्या पुलिशेची कारवाय। आनी आतां खबरो विस्तारांत। लोकांक प्रशासनाचो फायदो जावचो म्हणून जिल्लो ल्हान करचे अशें थारायल्ले। ताचे प्रमाण काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडे तालुक्यांचो आस्पाव करून तिसरो जिल्लो निर्माण करपाचो निर्णय घेतला। तिसऱ्या जिल्ल्याचे केपें मुख्यालय आसतले, तशेंच जिल्ल्याचें नांव बुधवार मेरेन जाहीर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तिसऱ्या जिल्ल्या संदर्भात निमणो निर्णय घेवपा खातीर मंगळारा मुख्यमंत्र्यान विरोधी तशेंच सत्ताधारी पक्षाची बसका आपयल्ली। ह्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांत तिसरो जिल्लो जावचो म्हूण सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें सपन आशिल्लें। खास करून फोंड्या जावचो अशें तांचें म्हणणें आसलें, जाका लागून लोकांक बऱ्यो सुविधा आनी प्रशासकीय कामांचो फायदो जातलो अशें तांचें मत आशिल्लें। हे खातीर तांणी विधानसभेत लेगीत मागणी केल्ली, पूण ह्या तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर बोवाळ लेगीत जाल्लो। कांय लोकांनी जाल्यार ह्या जिल्ल्याक विरोध लेगीत केल्लो, पूण आतां निमणें सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाचें सपन पुराय जालें। तिसऱ्या जिल्ल्या संदर्भात निर्णय घेवपा खातीर मंगळारा मुख्यमंत्र्यान विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदारांची बसका आपयल्ली। काणकोण, केपें आनी धारबांदोडा तालुक्यांचो आस्पाव करून तिसरो जिल्लो निर्माण करपाचो निर्णय घेतला। तिसऱ्या जिल्ल्याचें मुख्यालय केपें आसतलें, तशेंच जिल्ल्याचें नांव बुधवार मेरेन जाहीर करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर हाज्या पयलीं कॅबिनेटानूय बी डिसिजन जाल्लें, हाज्या पयलीं असेंब्लीनूय डिस्कशन जाल्लें तिसरो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करप, कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या अंतर्गत नीती आयोग फॉर्म जाल्या उपरांत देशांतल्यो डिस्ट्रिक्ट ल्हान करप, कारण जेणे करून ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्या लोकां पर्यंत पावप आनी मॅक्झिमम बेनिफीट चडांत चड लोकांक कशें पावप, हेच्या खातीर पुराय देशांत आतां पर्यंत 120 डिस्ट्रिक्ट नवीन जाल्यो। आमच्या कडेन प्रपोजल आशिल्लो आमी नवीन डिस्ट्रिक्ट करचे म्हणून, तेच्या खातीर आमी बाउंड्री वायज आमचो धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण हो जिल्लो हो तिसरो जिल्लो करप, हाज्या खातीर आमी फायनलायज केल्लें। आज आमी फायनल सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे डिसिजन्स आनी कन्सर्न MLA हांकां आपयल्ले, तांच्या बरोबर एकदां फायनल डिस्कशन्स केले आनी डिस्कशन्स केल्या उपरांत आमी तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपाचें डिसिजन घेतलां। हे तिनूय जिल्ले तालुके धरून तिसरो जिल्लो जो आहा तो फॉर्म जाता, ताजो हेडक्वॉर्टर्स हो केपें हांगासर उरतलो। फाल्यां नोटिफाय करता तेजे आतां नोटिफाय जाल्या उपरांत सगळ्या जाणांक जाल्ल्या डिस्कशन तेजेर असेंब्लीन जाला, कॅबिनेटान जाला, नांव तुमकां फाल्यां कळटलें। तिसऱ्या जिल्ल्याक काँग्रेसीचो विरोध ना, पूण योग्य अभ्यास करून निर्णय घेवपाक जाय। हे विशीं स्थापन केल्ल्या समितीचो अहवाल सरकारान उक्तो करचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केल्या। Today was a meeting called for formation of the third district. First of all, जे third districtच्या निमतेर आमी जेन्ना उलयता, आमी एक मुखेलमंत्रीक सांगलें की जो रिपोर्ट 2000 नोव्हेंबर 23 जो तयार जाल्लो आनी हो रिपोर्ट आमकां दिवंक ना। The feasibility of the third district in terms of the financial burden, in terms of whether there is some sort of an imbalance, which are the districts, what is the benefit, what is the financial implication, which budget heads will affect
Where is the finance going to come through? What is the benefit? Whether the existing system having the North Goa district and South Goa district, what is lacking? हे सगळे चोपाय कमिटीचो रिपोर्ट जालो आणि ती कमिटीचे रिपोर्ट was not given to us. Today the chief minister agreed to give it to us today, and he's trying to announce a new district tomorrow. I mean, you can see from what and where this is planning, because 31st is the last day for the census to be announced. Emaka this time, if we look at this rushing with such a big decision, having such huge financial constraint on the state of Goa, whether this is going to be, what is the financial burden, implication vis-a-vis आज third district, we are not against the third district. They are identifying certain talukas, certain constituencies. No one is against it. But we have to scientifically jenna ek report ahlo. And report or table report ang दिवंकूच ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष वेंचून आयलेत. मात दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष वेंचणुकेत एका विरोधकाचे मत फुटपाचो प्रकार घडलो. सत्ताधारी गटाकडेन 15 जाण आसतना भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ हाका 16 मतां मेळिल्ल्यान दक्षिणेत कोफूसांव निर्माण जालें. वीस डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जाल्या उपरांत 22 तारखेर मतमेजणी जाल्ली. उपरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर भाजपान आपले उमेदवार जाहीर केल्ले. ते प्रमाण सोमारा भाजप तशेंच काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले. देखून उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदाचेर रेश्मा बांदोडकार आनी उपाध्यक्षपदा खातीर नामदेव च्यारीची बिनविरोध निवड जाल्या. जाल्यार दक्षिणेत अध्यक्षपदाचेर भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ गावस देसाय आनी उपाध्यक्षपदाचेर अंजली वेळीप वेंचून आयल्या. मजगतीं दक्षिणेत अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत एका विरोधकाचें मत फुटपाचो प्रकार घडला. सिद्धार्थ हाका 16 मतां मेळिल्ल्यान कोफूसांव निर्माण जाला. दक्षिणेत भाजपाची 11 सिटां आयिल्ली, मोगो आनी अपक्ष दरेकी 2 सिटां मेळून 15 सिटां जातात. मात अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकीत सिद्धार्थ हाका वट्ट 16 मतां पडिल्ल्यान एक मत विरोधी पक्षांतल्यान मेळिल्ल्याचें मुखार आयलां. मजगतीं काँग्रेस युतीची 9 सिटां आशिल्ली, ते प्रमाण 9 मतां मेळिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. आमगे कितू आसले अलायन्साचे 9 मरे कितले पडे 9 मरे मागीर कितें जालें आमगे अलायन्स आसले 9 आसले 9 पडे. सो आतां हे खंयचे पडले म्हणटा ते आमगे 9 जाय ते आमी आनी गोवा फॉरवर्ड 9 आसले ना 9 पडली आम आसले ते आसले सेम नंबर डिन इनक्रीज एंड डिन डिक्रीज ऑल्सो इट इज द सेम. सो तुमी शुअर आसा तुमगे नो अरे कितले जाल्ले आमगेले अलायन्सान 9 जा न्हू 9 पडले न्ही आनी वेर इज द क्वेश्चन ऑफ एनीथींग एल्स. आतां तो आहलो बीजेपीन तो रिजायन जालो. रिजायन जावप अधिकार ना रे संविधानान दिलोलो. तो रिजायन जावन आमच्या पार्टीन भितर येयलो. सो वेर इज द क्वेश्चन वेर इज द क्वेश्चन ऑफ ही रिजायन फेस द पब्लिक एंड वन ऑफ द हायेस्ट लीड्स. दिस इज अ स्लॅप on where the chief minister campaigned. That particular booth we won with one of the highest leads. पडल्या 16 बट तुमकां खंयचे तुमकां कितें हे बी प्रचार बी केला तुम्ही सिक्रेट बॅलेट ते हांव काय सांगपाक शकना कशें म्हणून पूण बरी गजाल की एक आमकां मारले आमचे विश्वास दवरला म्हणून ते आमच्या पार्टीचे विश्वास दवरून मारला ते हातूंतले बरी गजाल एक मत आमकां पडलें. आपण सपोर्ट बी केला आसतलो हांव तशें काय सांगपाक शकना. एकट्या कोणाचें नांव घेवपाक सिक्रेट बॅलेट ते कोणी मारला म्हणून ते आतां तशें कळपाक. we are happy with the result because we were 9 आम्ही 9 आसा 8 काँग्रेस आणि एक आमचो अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डाचो. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब विजय सदस्याय तशेंच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव आणि तसोच आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बाब अमित पडकर. आमची 9 पडल्यात देवर आउट ऑफ 25 आणि थंय आनी एक नॅशनल पार्टी आसा तेंचो एकूच आसा. सो आतां गोंयच्या लोकांक चिंतूंक जाय हू इज द बी टीम ऑफ बीजेपी जे क्रॉस आनी आयदर यू बी विथ द रुलींग ओ यू बी विथ द ऑपोजिशन. सो आतां सिद्ध जाता की
हे बी टीम ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट हे गोंयचे जनतेन हाजेर विचार करपाची गरज आसा. मजगतीं हे विशीं आबाजो वेन्झी विएगस हाणें प्रतिक्रिया दिल्या. आमची भुमिका स्पश्ट आसा. आमी भाजपाक विरोध करतात. आमी भाजपा आड मतदान केलां अशें वेन्झी सांगता. जिल्लो पंचायत अध्यक्षाच्या वेंचणुकेंत आमी क्रॉस व्होटिंग केला हो दावो निराधार आसा म्हूण वेन्झी विएगस सांगता. आयकात. आज आम आदमी पार्टी एकूच स्टँड घेवन आहा. जिको इलेक्शन जिखनाक इलेक्शन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जायत चेंजीस जायत रावतल्यो बट आमगे एकूच स्टँड आहा कितें वी आर एंटी बीजेपी एंटी कम्युनल पॉलिटिक्स. हितून घाडाय बुडय कांयच ना. जेन्ना स्पिकरा इलेक्शन जाल्लें तेन्नाय आमकां काँग्रेसागे विचार मान्य नाशिल्लो जावं तो एलायन्साचो जावं कसलोय. कित्याक मान्य नासलो कित्याक ते टायमार एलायन्स करनाय. मत इतलेंच अलायन्स सगळ्यांक जाय आशिल्लें पूण टायमार करनाय. आनी तेन्ना आमी एल्टना सपोर्ट केल्लो आनी एल्टना सपोर्ट करून भायर जेन्ना सरले आमी त्या दिसा आमी सांगलेलें की आमी एंटी बीजेपीक वोट मारला. एज अ ऑपोजिशन वी हॅव वोटेड अगेन्स्ट द बीजेपी. इट इज नॉट दॅट वी हॅव वोटेड फॉर काँग्रेस ऑर वी आर इन फेवर ऑफ देम. लोकांक जाय एंटी बीजेपी वोट मारपाक. सो आमगे स्टँड एल्टना माल तेन्नाय तसो आशिल्लो. आमगे स्टँड आज झेडपी इलेक्शना जेन्ना तेंगे इलेक्शन वोटींग जाल्लें तेन्नाय आमगे मामागेलो स्टँड आनी पार्टीचो स्टँड तोच आशिल्लो. सो वी हॅव वोटेड फॉर हू हॅज स्टूड अगेन्स्ट द बीजेपी. सो हितून दोन भाशेन गोश्टी उलयन फायदो ना. आतां हे जे कोण आम आदमी पार्टीन क्रॉस वोटींग केलें म्हणटाय आनी म्हणटाय आय थिंक दीस इज असलें पॉलिटिक्स मरे. लोकांन आतां भायर उडयल्लें आहा. आमगे पास्ट ट्रेंड असलो कल्चरूच ना. सो जेन्ना असलो कल्चरूच ना जाल्यार आमचे बोगलांट घायले त्या मनशाको विचारपा जाय तेगे क्रेडिबिलिटी कितें ती. हांव तेजेर वचपाक सोदना आनी ना म्हूण तेजेर टिकाय कांय करूं सोदना. बट आवर थिंग इज व्हेरी क्लियर. वी हॅव ऑलवेज बीन देर अगेन्स्ट द बीजेपी आनी 12 तारखेर असेंब्ली आसतली. wherever there is an opportunity for Goa to stand together, we are going to be there as a legislative part of the legislative wing of the Aam Aadmi Party. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सगळीकडे नव्या वर्साची उमेद फाकल्या. गोंयांत सध्या पर्यटकांची गर्दी वाडल्या. लोकांच्या सुरक्षेच्या आणि नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर उत्तर आणि दक्षिणेत 100च्या वयर सुवातींचेर गोंय पुलिसांचे पंगड, एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड आणि डॉग स्क्वॉड तशेंच ट्रॅफिक पुलीस तैनात केल्यात अशी माहिती डीजीपी आलोक कुमारान दिली. पुलिस जैसे हर साल मजबूत इंतजाम करती है और इस साल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि IR बटालियन के 700 लोग ट्रेनिंग करके और 3rd IR बटालियन में ज्वाइन किया था. तो हमारे पास फोर्स भी इस बार एक्स्ट्रा है जिसको नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों जगह तैनात किया गया है. इसके अलावा जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा पुलिस है वो उस दिन इवनिंग के टाइम में और लेट नाइट तक बहुत जगहों पे 100 से ज़्यादा जगहों पे नाकेबंदी के थ्रू अपनी प्रेजेंस बढ़ा रखा है. इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस और कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस इसको भी तैनात किया गया है. एंड जो हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग हैं उनको भी नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर जो हमारा बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता होता है वो और जो हमारा डॉग स्क्वाड है इन सबको भी हमने नए साल के इसमें तैनात किया है. और ओवरऑल जो विजिबिलिटी है उसको मजबूत किया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम को भी खासतौर पे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हर इंसिडेंट के ऊपर वो निगाह रखे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फास्ट हो और पुलिस रिस्पांस काफ़ी तेज़ हो सो दैट कहीं पे किसी भी टूरिस्ट को सिटीजन्स को कहीं दिक्कत ना हो. और अभी आपने देखा है गोवा में काफ़ी फुटफॉल है, काफ़ी टूरिस्ट सब जगह कोस्टल एरिया में भी और पेंजिन में और बाकी जगहों पे यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं देखे जा रहे हैं और काफ़ी स्मूथ सब कुछ चल रहा है. ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर में भी खासतौर पे ध्यान दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस जो हमारा यूनिट है उसको भी एक्स्ट्रा मैन पावर दिया गया है ताकि जितने भी जंक्शन है उसके ऊपर में लोग हों और रेगुलेट करें. दिन के टाइम में भी और लेट नाइट तक भी ट्रैफिक पुलिस का भी प्रेजेंस रहेगा. और हमें पूरी उम्मीद है कि सिटीजन्स और टूरिस्ट के सहयोग से सब लोग अच्छे तरीके से और सेफली नए साल को सेलिब्रेट कर पाएंगे. सर नाकाबंदी की वजह से वो पैनिक सिचुएशन नहीं हो जाएगा ना? नहीं, हम अननेसेसरी किसी को भी हासिल करने की उसमें ऐसी मंशा नहीं है. पर पुलिस के प्रेजेंस से कहीं पे भी कोई हुलीगनिज्म है, कोई ऐसा एलिमेंट है, ड्रंक एंड ड्राइविंग है, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत जरूरी है.
कुंकळे पाजरखोण चारामड्डी वाठारात जावपी प्रस्तावित हावजिंग बोर्ड प्रकल्पाक कुंकळकारांनी खर विरोध केला. थळाव्या लोकांच्या इच्छे आड सरकार हो प्रकल्प उबारपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी केला. हेच ते कुंकळे पाजरखोण चारामड्डी वाठारांतले जमनीचेर हावजिंग बोर्ड प्रकल्प येवपाचो आसा. कांय वर्सां पयलीं ह्या प्रकल्पा खातीर थळाव्यांनी तशेंच आदलो शार उदरगत मंत्री जॉकी आलेमा हांणी खर विरोध केल्लो. उपरांत हो प्रकल्प उबारपाच्यो हालचाली बंद जाल्ले. आतां परतून प्रस्तावित हावजिंग बोर्ड प्रकल्प येवपाचो आशिल्ल्यान कुंकळकार बरेच चळावल्यात. मंगळार त्या सुवातेर वचून तांच्यांनी शांतिकायेचें आंदोलन केलें. आमकां हो प्रकल्प नाकाच अशें म्हणीत तांच्यांनी प्रकल्पाक खर विरोध केलो. सरकारान हो प्रकल्प हाडलो जाल्यार वगीर रावचे नात अशी शिटकावणी कुंकळकारांनी दिल्या. आयकात तांचें म्हणणें. हावजिंग प्रोजेक्ट हो जेन्ना आमचो एक्स UD मिनिस्टर जोकी आलेमा हो आमचे कुंकळकार लोकां सायडीन रावल्लो पयलीं आनी तेणें हो एक खंयची भारतीय एअरटेल म्हणून कितें प्रोजेक्ट येतालो तो बंद केल्लो लोकां नाक म्हूण आमगे गांवच्या लोकां नाक म्हूण. आतां सडनली हो वयर येयला. लोकांक तरी कांय खबर ना पूण म्हाका जाल्यार खबर आसा 3 म्हयने पयलीं म्युन्सिपालिटी बी बोवाळ जालो तो. आतां म्हाका दिसता लोकल कावन्सिलरान बी हे लोकांक सांगपा जाय बाबा हिंग कितें येता तें हिंग एक वस्ती येता काय हिंग घाटे आण घालता ते. आज गोंयकारपण म्हण तें आनी उरली ना हिंगा. गोंयकार तितूंक जालाय दिसता अशी एक ट्रेंड जायत येयला. आमगे कुंकळे म्हणल्यार कितें जॉग्राफिकल आमगे सिस्टम दुसरें आसा कुंकळे बांयचें उदक हें तें आनी इवन आज आमगे इंडस्ट्री पोल्युशनाचेर तेजेरूय आतां हेजेर उलयता हें जें दिश्टी पडटा तें हिंग जें हावजिंग प्रोजेक्ट येता हो कुंकळे सारके विलेजी न्हू. हिंगा आमगेले दुसरी भशेन सोशल सिस्टम आसा इकोसिस्टम दुसरी भशेन आसा आनी हो जरी प्रोजेक्ट जरी गव्हर्मेंटान चिंतला हाडून कुंकळकारांक हड्ड्यार घालपाचो जाल्यार कुंकळकारूय सक्षम आसा की हें बंद करपाक. चारामड्डी जी जमीन आसा ही कांय वर्सां पयलीं हावजिंग बोर्डा खातीर ही एक्वायर बी जाल्ली तेन्नाचे आमचे आदले UD मिनिस्टर बाब जोकी आलेमांव हाणें हेका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतलें आनी आयज कालांतरान लकीली तेचो चलो आज आमच्या कुंकळ्याक MLA आसा आनी आमकां ठामपणे विश्वास आसा की UD आलेमांवाचो हेका विरोध आसतलो म्हणून. आयज जशे लोक जमला लोकांक कळ्ळा की हिंगा हावजिंग बोर्ड परत येवपाचो आसा म्हणून तेन्ना त्या वेळार लोकांनी हिंगा हावजिंग बोर्ड बंद केल्लो आनी सांगिल्लें की इन्स्टिट्यूशनल हब करचो म्हणून. सो आज एड्युकेशनल जर हब हिंगा करता जाल्यार तो कांय प्रमाणे लोकांक फायदो जातलो. हें आयज लोकांक कळ्ळा. सो हेका लोकांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतला आनी आतां मिटींग जाला आनी आमचे जे ही पळय आतां पांजरकणी वेरोडा आनीक ही जी एरिया आसा ही सेपरेट रेव्हेन्यू विलेज आनी ही एक दवरपा खातीर आमचो तेंको पांजरकणकारांक सगळ्या सदांच आसतलो कळ्ळें न्हय. आनीक जर हावजिंग बोर्ड हिंगा येता जाल्यार आमी ठामपणे हेका विरोध करतले. तुम्ही दुसऱ्या भलत्याक जर हावजिंग दिताय जाल्यार जे लँड लुजर आसाय तांकांय हावजिंग जाय. कित्याक दिवचे न्हू. म्हजे बोळसांतले तूं काडटा आनी कोणा दिता. म्हजे बोळसांतले काडटा न्हू तूं म्हाका 12 रुपया दिता आनी तूं आज विकता 18,000. सरकार धंदो करूंक बसला हांगा. सरकाराचें काम धंदो करपाचें. सरकाराचें काम न्याय दिवपाचें लोकांक. हो न्याय मागता आमी काय ना. हावजिंग बोर्ड आयले जाल्यार सुप्रीम कोर्टाक वयतले तुमी अपील करतले. आमकां कांय खबर ना. खंयच्या हायकोर्टाच्यो खबरो सांगता आनी हायकोर्टान जर ऑर्डरी अश्यो घेतल्या त्यो लोकांक कळय नासतना घेतल्या त्यो आमकां चॅलेंज करपाक ओपन आसतलें. हें व्हडली प्रॉब्लेम ना. हें कांय टेन्शन ना. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिली म्हणटा तें व्हडली लिगली म्हाका जाल्यार दिसना कितें प्रॉब्लेम आसतलें. त्यो ज्यो हायकोर्ट ऑर्डरी तुमी सांगताय तेजेर आमी स्टडी करून आमी कितें करतले. पण हो लोकांचो डिमांड ही लोकांची चळवळ हांगा हायकोर्ट पडपाक शकना. 25,000 लोकांक कोणाक काडून दिले ते भशेन 1,01,000 पुर्ती दियात तितले आमची मागणी नंबर 1. हांवें पयलीं सांगलां. गोमंतक TV खातीर कुंकळच्यान भीमा पाटील. फोंड्या वारखंड वाठारांत आयतारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत मशिनांक उजो घालपाच्या प्रकरणांत फोंड्या पुलिशेन 2 जाण तरणाट्यांक अटक केल्या. शापूर बांदोडा वाठारांतलो 31 वर्सां पिरायेचो मोहम्मद दादापीर शेख आनी वारखणेचो मिंतेश उर्फ बबलू नायक अशी ह्या दुबावितांची नांवां जावन आसात. तांकां पुलिसांनी अटक केल्या. अपघाता उपरांत एका मशिनांक उजो घालपी ह्या प्रकरणांत फोंडे पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा. फोंड्या वारखंड वाठारांत आयतारा भिरांकूळ अपघात जाल्लो. ह्या अपघाता उपरांत मशिनांक 2 तरणाट्यांनी उजो घालपाचें प्रकरण फोंड्या घडिल्लें. पुलिशेन 2 तरणाट्यांक अटक केल्या. शापूर बांदोडा वाठारांतलो 31 वर्सां पिरायेचो मोहम्मद दादापीर शेख आनी वारखणचो मिंतेश उर्फ बबलू नायक अशी ह्या दुबावितांची नांवां आसात.
ह्या प्रकरणात मशिनांक उजो घालपाचेर खर कारवाय करची म्हणून अखिल गोंय मशीन मालक संघटनेन मंगळारा फोंड्या पुलिसांक निवेदन दिले. मशिनांक उजो घालपी लोकांक तशेंच उजो लावपाक प्रोत्साहीत करपी व्यक्तींक अटक करची अशी तांच्यांनी ह्या वेळार मागणी लावन धरली. की आमचो एक एक्सकॅवेटर हांगा काम करता आसतना ताका जळयलो. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्सिडेंट जालो म्हणून आयकलें आमी. ट्रका फुडें एक कोणाची तरी बायलेक एक्सिडेंट जालो आनी ती बायलेक मरण आयलें. त्या बद्दल आमकां खूब दुख्ख आसा की कोणाकूय अशें मरण येवं नज आशिल्लें. पूण तें काय आमच्या हातान नाशिल्लें. तो एक्सिडेंट चुकूनच घडटा. पूण ताच्या उपरांत जें कितें घडयलें पळय आनी तें सामकें अत्यंत दुख्खदायक म्हणटा तशें जाता. एक कोण तरी आमकां अशें कळ्ळां की कोण तरी पॉलिटिशियन जावपाचे तयारेन आसा आनी तो फाल्यां मिनिस्टर जावपाची सपनां पळयता आनी ताणें लोकांक चितडोवन घाले आनी त्या मशिनांक उजो लावपाक लायलो, ट्रक फोडपाक लायलो. ताणें कायदो हातान घेवपाक लोकांक प्रोत्साहन दिलें. म्हणजे प्रवृत्त केल्या तांणी. हें सगळें चुकीचें आसा म्हणून आमी आज पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आतां तांचें म्हणणें पुलीस लेट आयले, पुलिसांक लागून हें सगळें घडलें. हांव म्हणटा पुलिसांनी तुमकां काय शिकोवंक नासलें वचून फोडा म्हणून. पुलीस लेट आयले जाल्यार तुमी तें इन्वेस्टिगेट करूंक जाय आशिल्लें. पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आशिल्लें. बाबा तुमकां कित्याक वेळ जाला, कितें कारण आसा, तांचेंय कितें जिन्युइन रिजन आसूं शकतालें. तें तुमी सोदून काडिनासतना तुमी कायदे तुमच्या हातान घेतलो आनी आमची मशिनरी जळयली. आतां इतली व्हडली मशिनरी जळयल्या उपरांत आमचो कांयच चुकना. ऑपरेटर एक मशीन तें थंय लोड करतालो, ताचें मशीन बंद आसलेलें. त्या बंद आशिल्ल्या मशिनार तांच्यांनी उजो लायलो. हें खंय तरी चुकीचें जाता. आतां हें अशें जावपाक कारण कितें की हे कोण तरी पॉलिटिकल लिडर म्हणून जावंक तयार जातात आनी तांकां त्या वोटाची किंवा पॉलिटिक्साचें तांकां तें भूत चडलेलें आसता. तेज्या नंतर ते लोकांक अशें चडोवन घालतात. आतां तो कोण तो सोदून काडचो म्हणून आमी पुलीस स्टेशना कडेन लायला. तांणी खंय आमकां आश्वासन दिलां आमी ते सोदून काडटले म्हणून. तांणी ते मनीसूय हाडल्या सोदून. ते तांचेर तांणी कारवाई करपाक चालू केल्या. पूण आमचो मेन मुद्दो आसा, जाणें कोणें पळय तांकां उकसयल्या ताका मेन आज जेलीन घालपाक जाय. पेडणे वाठारांत दिसा उजवाडा जावपी घरफोडी रॅकेटाचो निमणे पेडणे पुलिसांनी पर्दाफाश केलेलो आसा. पुलिसांनी रोहन पाडवो आनी जगन्नाथ उर्फ केतन बागकर ह्या दुबावितांक अटक केल्या. बँक, फायनान्स कंपनी आनी दुबावितांच्या घरांतल्यान सुमार 53 लाख रुपयाचे भांगर, लॅपटॉप आनी हेर चोरयेक गेल्ले मालवाज जप्त केलेले आसा. दोगूय दुबावितांचो पेडणे वाठारांत घरफोडीच्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिल्या. 11 केसींनी हे भुरगे दोगी जाण इनवॉल्व आसा. सो हे कितें करप, चोरी केले, पयशे घेवप आनी ते पयशे घेवन एक तर ते आपले सेल्फाक यूज करप, व्हरून खंय कपडे घेवप, मागीर ऑनलायन गेम्स खेळप, अशें करून ते सगळे पयशे उडोवप. आनी हे करता आसतना मागीर आमकां सगळे तेंचे ट्रेंड सगळे मेळ्ळे. मागीर फुडें तेंच्यांनी पयशे जे गोल्ड येता ते गोल्ड व्हरून ते डिस्पोज करप. डिस्पोज करून कशें ते व्हरप आनी जे गोल्ड व्हरून ते लोन दिता न्ही तसले कंपनी करून तेंच्यांनी एक गोल्ड वेरियस कंपनीसान दवरले. आमचे पेडणे एरियान अरावंड 3 कडेन दवरले, मागीर म्हापसा दवरले, पणजी दवरले. अशें करून तेंच्यांनी पयशे तेंच्यांनी काडले. 70% ताका 80% ताका पयशे मेळटाले. ते घेवन ते मोडप सगळे पयशे. अशें करून तेणी सगळे पयशे वेस्ट केले. आनी परत चोरी केली ते व्हरून परत तेच हितून दवरप लँड करप. तेजे वयल्यान ते टॉपाक पूण घेवप पयशे. टॉपाक म्हणजे पयशे दिला न्ही, लोन ऑलरेडी चालू आसा. सो तांकां तेंच्यांनी परत थोडे पयशे घेवप आनी मेळटाले. अशें करून तेंच्यांनी खूब चोरी करून आनी गोल्ड दवरप. आतां हितून एक एडवांटेज आमकां जालें की तितून गोल्ड सगळ्यांचो जो चोरी केल्लो तो इंटॅक्ट उरलो. आनी ते आमी सगळो गोल्ड तेंचे हितूनच्यान आमी सगळे वेरियस एजन्सी कडेन आमी ते रिकवर केले. तशें करून आमकां गोल्ड अरावंड सगळे करून आमचो टोटल आसा न्ही गोल्डाचो इज अबावट 53.68 लॅक्साचो वर्थ गोल्ड इतको आमी रिकवर केलो. हे दोगूय भुरगे खंयसरले सर? हे दोनूय भुरगे पेडणेचेच आनी एकटो आसा तो आमचो तेजें नांव जगन्नाथ केतन संजय बागकर. हो 20 वर्साचो भुरगो आनी हो रावपी रामनगर कोलवारेचो. आनी दुसरो आसा तो भुरगो रोहन महादेव पडवल. हो 29 इयर्स आनी हो वारपे वाडा पेडणेचो. हे सारको तांचो आतां सुरवात केल्या सारको 1 वर्स जालो तांचो. 1 वर्ष हे सगळे काम करतात सगळे. टोटल पेडणे तालुक्यान कितले? पेडणे तालुक्याचेच केसी आमचे सध्या अरावंड 11.
हे आशिल्ले 10 AM बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशे फुडेंय पासून अशेच